मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 29 वोळ 9 ते 13. आणि थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसलेल्या मातीव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबाल 2 वसूलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिश्यांच्या सांगाता जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिश्यांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. योद नाका म्हाका, दया जाय. खरेंच सांगता, तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां न्हय, पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयलां. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.